न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत असतात, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। दर दिसा आमी ह्या बुलेटिनांतल्यान तुमचे मेरेन दर दिसाचो धांवतो नियाळ पावयतात। तर आयच्या दिसाची सुरवात करी आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांता कडल्यान। सुशांत, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशीत? आयची म्हत्वाची अपडेट अशी की भोमाचो विशय फाटल्या एका वर्सा सावन गाजत आसा। भोमकारांक राष्ट्रीय महामार्गाचें विस्तारीकरण कशेंच जाल्लें नाका, कित्याक तर तांची घरां वयतात हो तांकां भंय पडलेलो आसा आनी सरकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम आसा। आनी आयज परत थंय बोवाळ जालो। झाडांचे डिमार्केशन आशिल्लें आनी थंय सगळे सरकारी अधिकारी हजर आशिल्ले झाडांचे डिमार्केशन करपाक। त्या वेळार थंयचे थळावे लोक आसात ते तांकां आडोवपाक गेले। सरकारी कामांत आडमेळी हाडटा म्हणून थंयच्या कांय भुरग्यांक पुलिशेन ताब्यात घेतले, जाल्यार बायलां कशींच आयकपाक तयार ना। हे सगळे जे कारस्थान आहा ते गोविंद गावडेनच केले असो तांचो आरोप आसा। फाटले फावट कांय राजकीय फुडारी अमित पाटकार, विजय सरदेसाय थंय भोमा गेल्ले आनी तांच्यांनी थळाव्या लोकांक तेंको दिल्लो आनी सरकारान हो जो निर्णय आहा तो फाटीं घेतलो ना, जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग आडावपाची शिटकावणी तांणी दिल्ली। आयज परत बोवाळ जालो। ह्या बोवाळाच्या फाटभुंयेर आतां सरकाराची भुमिका कितें आसतली आनी विरोधी पक्ष कितें भुमिका घेतले हें पळोवचें पडटलें। दुसरी आयच्या दिसांतली एक म्हत्वाची अपडेट अशी की सनबर्न आसा 28, 29, 30 3 दीस सनबर्न जातलो वागातोर। आनी वागातोरच्या कांय भुरग्यांक ऑटिझमाचें दुयेंस आसा आनी तांच्यांनी जे मुंबय उच्च न्यायालय आसा तातूंत एक अर्ज दाखल केल्लो आनी ताचेर सरकार एक्शन प्लॅन आसा आपलो तो सबमीट करपाचो आसा। की हो जो एक्शन प्लॅन आहा सरकाराचो तो फाल्यां सरकार कोर्टान सादर करतले। हे विशींची आयज प्राथमीक सुनावणी आसा ती आयज जाल्ली आसा। फाल्यां सरकार आपल्या एक्शन प्लॅनांत कितें म्हणटा तें पळोवचें पडटलें। ह्यो दोनूय तुमकां बातम्यो आहात त्यो आमच्या 7च्या बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटल्यो। आयज जो भोमाच्या लोकांनी सर्वेक्षणात विरोध केल्लो आसा ताच्या खातीर कांय जाणांक पुलिसांनी ताब्यातूय घेतिल्ले आसा। सो ही जी लढाय आसा भोमाकारांची ती खरीच गंभीर्यान घेवपाची आसा। तर आतां आमी फुडें या वर्षा आमचे रिपोर्टर कडेन। वर्षा, आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशीत? ह्यान पयलीं म्हणजे कोवीड आशिल्लो, पूण आतां फाटले कांय दीस जाले कोविडाचे केसी आतां वाडपाक लागल्या। आनी आयज आमचे कडेन CM डॉक्टर प्रमोद सावंत उलयतना ताणें सांगलें की हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ताचे कडेन आमची मिटींग जाल्या आनी पुराय आख्ख्या इंडिया भर हो कोवीड खंय तरी म्हणजे परत आपली तकली वयर काडपाक सुरवात करता, जाल्यार हाचेर कितें करचें पडटलें, कितें आसतली ती मिटींग जातलीच आयज म्हणून सांगलां। ताचे खातीर लोकांनी पॅनीक जावचें न्ही आनी जशें की समज जर खंय केसी आढळ्ळे जाल्यार ताचेर ट्रिटमेंट घेवची आनी जेन्ना आमी कोवीड आशिल्लो जशी रावताली तशीच ट्रिटमेंट आपणाक घेवची आनी चड म्हणजे अशें की कोवीड जालो आतां कोवीड येतलो परत आतां कितें करचें अशें पॅनीक न जाता आसा तशेंच आयुश्य आसा तें जगपाचें। ताचे खातीर लोकांनी चड हें करपाची गरज ना। ताचे उपरांत आतां आयज पणजे ट्रॅफिक पुलिसांनी आयज एक ड्रायव्ह केलो आनी जंय थंय नो पार्किंग गाडयो पार्क करता तांकां फायन मारलेली आसा। अश्यो 12 गाडयांक लोकांच्या गाडयांक पुलिसांनी लॉक मारले। जाल्यार अश्यो गाडयो न पार्क करता खंय तरी पार्किंग एरिया जी आसतली थंयसरूच लोकांनी गाडयो पार्क करच्यो। आनी म्हत्वाचें म्हटल्यार स्मार्ट सिटी खातीर सगळीच कडेन खणून दवरला आनी सगळीच कडेन लोक जाय थंय हाडून गाडयो पार्क करता, जाल्यार तशें न करता जी पार्किंग एरिया आसा थंयसरूच गाडयो पार्क करच्यो, नाजाल्यार परत लोकांक बेश्टी फायन भरची पडटली। ताचे पेक्षा लोकांनी जंय पार्किंग एरिया थंयसरूच
म्हणजे गाडयो पार्क करच्यो आनी ही जी फायन आसा ती 500 रुपया पर गाडयेक आसा त्या खातीर लोकांनी गाडी खंयूय न पार्क करता आनी आपले पयशे जे आसा ते वाचोवपाचे. ही सविस्तर बातमी तुमकां पळोवपाक मेळटली 7:00 आमच्या बुलेटिना. थँक्यू वर्षा. तर सगळ्यांनी लक्षात घेवचें कोविडाचो नवो वेरियंट जो आसा JN1 हाचो संसर्ग सापडिल्लो आसा आनी सगळ्यांत म्हणजे जे काल मेरेन आमकां कळिल्ले त्या म्हायती प्रमाणे केरळांत सगळ्यात चड सक्रीय दुयेंती सापडिल्ले आसा. सो सगळ्यांनी जतनाय घेवपाची गरज आसा. आतां आमी आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन. संजनाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. पुलीस खात्यांतल्या 28 उप अधीक्षक म्हणजे DYSP पदा खातीर चालू आशिल्ली थेट भरती प्रक्रिया दुरुस्ती करपाची गरज आशिल्ल्यान ती करची न्हय अशी शिफारस राज्य सरकारान गोंय लोकसेवा आयोगा कडेन केल्ली. ते प्रमाण ती सद्या भरती प्रक्रिया स्थगीत केल्ली आसा. गोंय लोकसेवा आयोगाचे उच्च न्यायालयान म्हायती दिल्ल्याचे ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हाणें सांगिल्लें आसा. दुसरी जी बातमी आसा ती म्हणजे राज्यांतल्या दिव्यांग सरकारी कर्मचाऱ्यांक आतां सावन वर्साक 8 रजा कॅज्युअल रजा मेळटाल्यो त्यो आतां 12 मेळटल्यो. आनी डॉक्टर प्रकाश पर्येकर हांकां वडसल कथा संग्रहा खातीर केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला. थँक्यू संजना. आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार काल मोपा एअरपोर्टाचेर 2.22 कोटी रुपयाचे भांगर जप्त केल्ले आसा DIR पंगडान. आनी हे जे कोण तस्करी करपी आशिल्ले ताणें आबुधाबीतल्यान हें भांगर हाडिल्ल्याचें कळटा. हे फ्लोर स्प्रिंग मशीन म्हणून तातूंत हे भांगर तांणी घालून हाडिल्ले आनी जेन्ना तांकां स्कॅनिंग मशिनान तांणी घालें तेन्ना हे सापडले. सो ह्यो ज्यो प्रकरणां आसात भांगरा तस्करीच्यो त्यो वाडपाक लागले. तर आतां आमी फुडें या. आमचो चीफ रिपोर्टर समीप आयज तुजे कडेन खंयची म्हत्वाची अपडेट आसा? म्हादेच्या विशया वयल्यान गोंय परत एकदा तापपाक लागला. काल तुमकां खबर आसा रातीं कर्नाटकाचो जो मुख्यमंत्री आसा K सिद्धारमैयान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाची भेट घेतली म्हादेच्या विशयाचेर. आनी तेंच्यांनी सांगलें कितें म्हादेचो प्रकल्प आसा कळसा बांडोरा डायवर्शन प्रोजेक्टाचो DPR तो दिल्लोच आसा तांकां. टेंडर बी सगळें तेंचे रेडी आसा. फक्त तांकां एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळोंक ना. तो एनवायरमेंट क्लियरन्स तांकां बेगीच्या बेगीन दिवचो. तो दिल्यारूच ते रोखडेंच काम सुरू करतले आनी तो प्रकल्प चालीक लायतले अशें तांचें म्हणणें आसा. अशी मागणी तेंच्यांनी मांडलेली आसा पंतप्रधाना फुडल्यान. आनी ही भेटीक लागून गोंयांत राजकारण तापलां. विरोधक आसात विरोधकांनी सरकाराचेर फार पेटयल्यात. काँग्रेसीनूय पासून सरकाराचेर टिका केल्या म्हटल्यार सर्वपक्षीय मंडळ ते व्हरचे. हांगासर सरकार सुशेगाद आसा पूण काँग्रेस थंयसर काँग्रेसचें सरकार जे कर्नाटकान आसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फुड्यान वचून ह्या प्रकल्प चालीक लावपा खातीर हातपाय मारत आसा. देखून आमचें एक सर्वपक्षीय ऑल पार्टी डेलिगेशन प्रायम मिनिस्टराक व्हरचें आनी हो विशय सुटावो करचो अशी तेंच्यांनी मागणी केला. आर्जीन हेजेर कांय तरी ब्रावनी पॉयंट स्कोर करपाक ट्राय केला. लोकसभा इलेक्शन लागीं पावता तशें BJP कर्नाटकान आसतनाय म्हादेचो विशय काँग्रेसूय कर्नाटकान आसतनाय म्हादेचो विशय हे दोगूय जाण फितूर आसा आनी केंद्रा कडेन सेटिंगां करता वचून ह्या विशयाचेर आनी म्हादय विकपाकी. देखून हो स्थानीक पक्ष म्हणटा तोच एक म्हादेच्या विशया खातीर न्याय दिवपाक शकता अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी हो स्थानीक पक्ष येयल्यार आमी ह्या लोकसभेक आमी केंद्रान फुडें वचून ते लोकसभेत आमी हो विशयाक हात घालतले अशें तांचें म्हणणें. आनी तेंच्यांनी मागलां ह्या म्हादेचो विशय झगडपा खातीर लोकांनी हें करचें. आतां तुमी पळोवंक शकता आतां फ्रेश आतां रोव स्टार्ट जाला म्हादे वयल्यान. आनी आमची जी केस आसा सुप्रीम कोर्टान ती पेंडींग आसा आनी एडजंट जायत आसा. डिसेंबरान केन्ना तरी 6 तारखेक ती येवपाक आहली हियरींग ती आजून मेरेन येयना. देखून हांगासर हियरिंगाक टायम वयता तसो थंय खंय तरी कर्नाटक सरकार बेगीच्या बेगीन हातपाय मारून हो प्रकल्प चालीक लावपाक सोदता. देखून एकंदरीत नवीन दुबाव कसो एक तयार जाला ह्या प्रकल्पा वयल्यान आतां म्हादेच्या विशया वयल्यान. थँक्यू समीप. तशेंच तुमकां खबर आसतलें की IIT खातीर जी सुवात आसा ती निश्चित जाल्ली आसा. रिवणा कावरे पिल्ला हांगा ही जी सुवात आसा ताची पळोवणी दिल्लीच्यान केंद्रीय समितीन येवन केल्ली आसा. आनी आमचे जे थळावे आमदार आसात सुभाष फळदेसाय हांणी सांगिल्लें आसा की तांणी अहवाल दिल्लो आसा की ही बेस्ट सुवात आसा आनी फुडल्या 1 म्हयन्या भितर हाचेर सरकार ताबो घेवन ही जी सुवात आसा ते सुवातीचेर IITचें काम सुरवात जातलें. तर आतां आमी फुडें या आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन. ऐश्वर्या आयची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी. आजची जी बातमी आहा जी मडगांव आतां रिंग रोड आहा तेजें डिमार्केशन सुरू जाल्लेलें आहा. डिमार्केशनाचें काम तशेंच जे ते गाडे आहा पळय थंयसर थोड्यांक गाडे जे काडलेले आसा आनी थोडे काडपाचे आहा. सो थंयसरलो जो आमदार दिगंबर कामत हांणी तांकां नगरपालिकेक आदेश दिला की जितली अतिक्रमणां आसा ती काडून उडोवपाची. थँक्यू ऐश्वर्या. आतां आमी उत्तेजा कडेन. उत्तेजाची म्हत्वाची अपडेट सगळ्यांक सांगशी.
आयची एक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार सावड्ड्या मतदारसंघातल्या किर्लपाल दाबाळ पंचायतीत सध्या घरपट्टीचो घोटाळो घरपट्टी वयल्यान घोटाळो जाल्ल्याचे उक्तडार आयला. फाटल्या 10 वर्सांसून लोकांक बनावट पावत्यो दिल्या आनी त्या पंचायतीचो जो स्टॅम्प आहा त्याचो गैरवापर केल्ल्याचे उक्तडार आयला. आतां विद्यमान जो सरपंच आहा दामोदर बांदेकर हांणी RTI मागिल्ली तेन्ना त्या RTIच्या हवाला ते तांकां उक्तडार आयला. तर ही आमची बातमी तुमकां आमच्या सतावच्या बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. आनी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार बिचोले पोरणे मार्केट आहा ते पोरणे मार्केटाच्या इमारतीची सामकी अवतिकाय जाल्या. भितरलो जो स्लॅब आसा तो स्लॅबाचे आतां कुडके पडपाक लागल्या थोडे. सो दुकानदार आनी जे गिरायक आहा तेंच्या मदीं आतां भिरांत पातळ्ळ्या. सो तेंच्यांनी मागला की ह्या पोरण्या इमारतीची दुसरी मोडून परत बांदची अशी तेंच्यांनी मागणी केल्या. आनी आतां तिसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आतां देशभरान सद्या कोविडाचे केसी परतून वाडपाक लागल्यात आनी हाका लागून लोकांच्या मनात खंय तरी भंय पाताळ्ळा. आतांच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केंद्रीय भलायकी मंत्री मनसुख मांडवीय हांच्या वांगडा व्हिडिओ कॉन्फरन्स वरवीं बसका घेतली आनी हे बसकेंत तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय मांडले. आनी आतां तांणी म्हायती दिल्या की आतां जिल्लो हॉस्पिटलांनी फ्लू क्लिनीक सुरू करतले आनी केंद्रा कडल्यान जी तत्वां येतात मार्गदर्शन तत्वां त्या तत्वांचें पालन करतले म्हणून. आनी लोकांक तांच्यांनी सांगला की भिवपाची गरज ना म्हणून सगळें सारकें जातलें. आनी हे सामको 3 बातम्यो आसा त्यो आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटल्यो. येस, थँक्यू व्हेरी मच उत्तेजा. तर आनीक म्हत्वाची अपडेट म्हणल्यार आयज कुडचडे भलायकी केंद्र जे नवी इमारत बांदिल्ली फाटली 3 वर्सां जाली ताची पळोवणी जी आसा ती GSIDCच्या अधिकाऱ्यां वांगडा आमदार निलेश काब्राल हांणी केली. आनी फाटले 3 वर्सां जाली ज्यो वस्तू गरजेच्यो वस्तू थंय हाडून दवरिल्ल्यो ज्यो मेडिकल फॅसिलिटीज आशिल्ल्यो तांकां कळोवंक मेळ्ळें तांची अवतिकाय जाल्या आनी हाची म्हणजे हे बदलपाची गरज आसा. सो 19 डिसेंबर ही तारीख थरयल्ली उक्तावणा खातीर, मात ते तारीख जावन गेली तरी उक्तावण जाल्लें ना. देखून आतां फुडली तारीख जी आसा ती 30 डिसेंबर अशी ठरिल्ली आसा. पळोवया तेन्ना तरी जाता काय म्हणून. आनी तशेंच आनीक म्हत्वाचें अपडेट म्हणल्यार चर्चिल आलेमांवाच्या म्हणण्या प्रमाणे पुर्तुगीजांनी 450 वर्सां राज्य केलें खरें, पूण तांणी एक काम बरें केलें तें म्हळ्यार गोंयकारांक पुर्तुगीज पासपोर्ट करपाची संदी दिल्ली. कारण जशें चर्चिल म्हणटा त्या प्रमाणे 50% गोंयकार जे आसात ते आपलें पोट जें आसा तें थंय वचून काम करून भरतात. म्हणटकीर हें दोट्टी नागरिकत्व जें आसा तें लोकांक दिवचें आनी हाच्या खातीर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींक पत्रूय बरोवपाचो आसा. सो अशाच म्हत्वाच्या अपडेटां खातीर गोमंतक टीव्हीचे आमचे 7 PM गोमंतक टुडे हें बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाकात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव दिप्तिका वडकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हें शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ताच्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटीन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.